WRD minister and even the chief minister, if they are so very keen on curbing corruption, if they are so very keen on protecting the public funds, then they should act on this and take immediate action and recover these funds from the engineers. Because finally, even if until and unless the people who are employed to do good work and they are paid salaries, they should not listen to anybody, even if it is under pressure. They should do what is right because they are paid for it. So we demand that the government acts on this and recovers all the money from these engineers, and they should be even suspended for this fraud against the public exchequer. Press briefing आपोवपाक कारण म्हळ्यार आज आमी एक डॉक्युमेंटरी रिलीज करता आनी डॉक्युमेंटरी जे जावन आसा WRD जे एक काम केल्लें आसा बिहायंड ESI हॉस्पिटल तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी कितलेच फावटी हे कामाचे आमी उल्लेख केल्लो आसा आनी हायलायट केल्ले आसा ESI हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जो नाला कन्स्ट्रक्शन जाल्लो आताले आनी हे काम जे 5 लाखान जावपाक शकताले तेच्या बरें काम जावपाक शकतालें जे 5 लाखां भितर ताका WRD 81 lakhs खर्च केला. आमी प्रत्येक डिपार्टमेंट आमी प्रत्येक लेवलाचेर कंप्लेन केली जावं एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणनाका चीफ इंजिनियर म्हणनाका WRDचो मिनिस्टर म्हणनाका चीफ मिनिस्टर म्हणनाका चीफ सेक्रेटरी म्हणनाका प्रत्येक कडेन आमी टायम टू टायम कंप्लेन्स केल्ल्यो पूण कोणेच ताचेर एक्शन घेवना. आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हळ्यार आमी तो व्हिडिओ एक केल्लो आसा एक डॉक्युमेंटरी केल्लो आसा तो आमी रिलीज करतात आनी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडन्स डे हे करपाक कारण म्हणल्यार कित्याक आमकां इंडिपेंडन्स फ्रॉम करप्शन जाय त्या खातीर हो मेन मुद्दो आसा. कित्याक फाल्यां आमकां सगळे प्रत्येक कडेन जितले कडेन फ्लॅग होस्टिंग जातलें थंय आमकां आयकूंक येतलें गव्हर्मेंट व्हडलें भाशण दिता ते रिगार्डींग डेव्हलपमेंट पण असले सपोज हे जे आमी व्हिडिओंतल्यान आतां दिश्टी पडटा ते प्रमाणे तसले डेव्हलपमेंटाचे सपोज गव्हर्मेंट पोस्ट करता जाल्यार तसली डेव्हलपमेंट इज मिनिंगलेस. कित्याक अननेसेसरी पब्लीक फंड्साचो मिसयूज जाता मिसएप्रोप्रिएशन जाता आनीक सांगपाक म्हळ्यार करप्शन आनी जे फ्रॉड्स इतले ओपन आनी इतले होलसेल प्रमाणात जाता की ताक जे आहा ताक ही इतली व्हरतात ते देखून दाखोवपाक कोण भिना ना म्हळ्यार घियाचें आयदन उगडें करून दाखोवपाक कांयच फरक पडना जे करप्शनान इनवॉल्ड आसात. आनी जे घियाचें आयदन जे ताकाचें आयदन आतां आयदन उरूना आख्खें बाणूच घेवन घी कलेक्शन करपाक चल्लो आहा अशें दिसता आमकां. सो त्या कारणाक लागून आमी हो व्हिडिओ आज रिलीज करतात आनी आमी इवन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी चीफ मिनिस्टराक सुद्दां पावपाक सोदता की हाजेर एक्शन जाता जाल्यार आज पासून करून घेवचे आनी जे लॉसीस गव्हर्मेंटाक जाल्ले आहा ते कन्सर्न इंजिनियराकडे रिकवर करचे कॅपॅसिटी आसताले. सो त्या खातीर आमी हो व्हिडिओ केल्लो आसा. We have raised this right from the beginning when the trees were being cut, thereafter when construction started, thereafter when at various stages of the construction. But till today, no authority ever took cognizance of these complaints. We have even filed written complaints, but no authority has taken cognizance. And what happens is that very few people understand the factual conditions at the site based on writings, based on the reports. So that is the reason we have compiled all the visuals and we want to put it across to the public, in public domain, so that people understand exactly what is fraud we have been talking about for last 2 years, in which the government is just reluctant to act. So we want the people to know how such frauds are happening in the year. It is always known that crores of rupees are being spent in Margao, but the actual work can hardly be seen. The infrastructure is in shambles as always, but every year we hear announcements of crores of rupees being spent. This is just documentary number 1. We have named it as documentary number 1. There are yet more. We have been compiling, collecting information under RTI on various projects, and all this one by one we will place before the public, because finally it is public money. If the crores of rupees that are actually spent for Margao was spent in a proper manner, I think Margao would have been Chakachak, #1 city, the best commercial capital, you would say, if the funds were utilized in a proper manner. So, as you have seen in the video,
condition of the existing nala, it is in perfect condition, and yet a branch nala, in the guise of a branch nala, construction work has been taken up for construction of a 110-120 meter length nala, which is parallel to the existing nala. And worst of all is that it comes and joins the same existing nala at the mouth of the narrow culvert. So instead of spending 81 lakhs on the parallel nala, they could have spent just 5 lakhs by widening the box culvert, and the flow of water would be fourfold. Now this branch nala doesn't serve any much purpose because the same quantity is going to flow underneath the existing narrow box culvert. So it is very clear what their intentions were by construction of this branch nala. 81 lakhs was the provision for this work, and as per the report of the WRD work then estimate केला. त्या रिपोर्टाप्रमाणे 81 lakhsचं याचं बजेट आसा रियल मार्क for this. सजेशन किती की कोर्टान वचून हे करपाचें, पूण कितें आसता आमचे एक पेटिशन जेन्ना एक कोणूच सिटीजन, इट मे बी NGO, इट मे बी अ प्रायवेट पर्सन, जेन्ना तो पेटिशन घालता ते स्वताचे पयशे मोडटात, आनी एट द सेम टायम इवन जे कोण फ्रॉड करता तांचे एडवोकेटाचे बी तोच पोलीस फारीक करता. कशें बाय टॅक्स पेयराचे पयशे डिपेंड करपाक वयता, म्हळ्यार दोनी सायडीन लोकूच फारीक करता टू फायट अगेन्स्ट करप्शन एंड ऑल्सो टू डिफेंड करप्शन. अंटील एंड अनलेस एक सिस्टम येयली, सपोज द ऑर्डर कम्स अगेन्स्ट द पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, पर्टिक्युलर कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट, जाल्यार त्या इंजिनियरा कडेन डिपेंडींग कॉस्ट जे एडवोकेट फीज आहा ते तांची सॅलरींतल्यान रिकवर जातले अशें म्हणून एक कायदो काड जाल्यारच असली फ्रॉड आहा ती बंद जातली. हे आमकां सामको एक ठाम हे आसा, विश्वास आसा. आतां आमी तुमकां जो डॉक्युमेंटरी आहा तो हे करून दाखयता, which is very much explanatory how this fraud has occurred. The department, but this work was initiated after a note was moved by Margaon MLA Digambar Kamal asking for improvement of hydraulics of the nala behind ESA hospital. आणि ते कितें सांगला की थंय हें जाता म्हण, कितें फ्लडिंग जाता म्हण. सांगपा म्हळ्यार ज्या पासून तो एक्झिस्टिंग नाला बांदिल्लो 10-12 वर्स पयलीं त्या दीस पासून आज पासून केन्नाच फ्लडिंग जावना. इनफॅक्ट आमी इवन मामलेदार डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन RTI मागली की ह्या फाटलीं 10 वर्सांत कितली फावट फ्लडिंग जाला, कितली जाण इफेक्ट जाला, कितली जाणां इवॅक्युएट केला, हें सगळें आमी RTIचेर मागिल्लें आनी आमकां रिप्लाय मेळ्ळा की देर इज नो सच रिकॉर्ड म्हणून फ्लडिंग. सो इतली ब्लेटंट लायज करून, इतली फ्रॉड करून तुमी आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे हे भशेन हें करता, मिसयूज करता फॉर पर्सनल गेन, हें वयर सोंपता तुमकां. सगळे तूं म्हणटा ते बिल्डरा लागून हें केलें म्हणून कितले शिफ्ट केल्ले आनी कितलो पयस हें केला डिस्टन्स? Around 10 meters away, means on the other side of the plot. नाला मध्ये आसा आनी नालाचे दोनूय सायडीन लँड आसा. सो एक द आउटर मोस्ट बाउंड्री आहा पळय थंय शिफ्ट केला. एक एक्झिस्टिंग नाला जो बरे कंडिशनान आसा तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न आसा. एक पॅरलल नाला कन्स्ट्रक्शन केल्लो आसा आनी ताका टॅग कितें दिल्ला टू इम्प्रूव द हायड्रॉलिक्स ऑफ द एक्झिस्टिंग नाला हो टायटल त्या वर्काचो, टू इम्प्रूव द हायड्रॉलिक्स. आतां सायडीन पळयत जाल्यार हें तुमकां विडियोचेर दिसती पडटलें, थंय पळयत जाल्यार एक एक्झिस्टिंग नाला आसा आनी एक बॉक्स कालवट आसा, आनी तो बॉक्स कालवट आसा तो नेरो आसा कंपेर्ड टू द एक्झिस्टिंग ड्रेन. सांगपा म्हळ्यार हो बॉक्स कालवट डेमोलिश करून सपोज वायडन केल्लो जाल्यार ते हायड्रॉलिक्स इतलेशें इम्प्रूव जाता आशिल्लें. पूण इन्स्टेड ऑफ दॅट एक एक्सक्यूज घेवन ब्रांच नाला म्हणून कन्स्ट्रक्ट केला आनी विच इज पॅरलल टू द एक्झिस्टिंग नाला. And finally it comes and lands at the same point. जो कालवट आसा, नॅरो कालवट आसा थंयच येता. सो आनी ताका ते हे कशें जातलें, इम्प्रूव कशें जातलें हायड्रॉलिक्स, बिकॉज इट इज गोइंग फायनली द वॉटर वील फ्लो थ्रू द सेम नॅरो नाला वीच शूड बी एक्चुअली वायडन. सो हे आमी कितले भशेन केलें, फायनली आमी इवन हायकोर्टान घातिल्लें, हें पिटिशन आमी हायकोर्टान घातिल्लें. पूण जे WRDन एक फॉल्स स्टेटमेंट दिला, फॉल्स आनी मिसलिडिंग, की 28 क्यूमॅक्स ऑफ वॉटर डिस्चार्ज जावपा जाय आनी फक्त 16 क्यूमॅक्स जाता अशें करून एक स्टेटमेंट दिला. आनी फायनली द कोर्ट्स नॉर्मली कन्सिडर द से ऑफ द गव्हर्मेंट आनी त्या खातीर आमचें पिटिशन हें सुद्दां एडमीट सुद्दां जावना. पूण आमकां एक जे कन्सर्न आहा की त्या ऑर्डरा भितर एक मेन्शन केल्लें आसा की एक्झिस्टिंग नाला
has been constructed in the same private owners property. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी वॉटर बॉडीज आसा जे नालाज रिवलेट्स जे वॉटर ट्रिब्युटरीज आहा they don't belong to any private person. They are exclusively the property of the government. And जेन्ना ही लायन त्या ऑर्डरीचेर येता जाल्यार आमकां भिरांत आसा की हाजे फुडें ही ऑर्डर मिसयूज करून इवन सर्वे चेंज करपाक शकता ह्या प्रायवेट आनी हो नाला ब्रांच नाला बांदपाक कारण म्हणल्यार कितें की तो शिफ्ट केलो उपरांत हो एक्झिस्टींग नाला आसा पुरोवपाचो आनी दोनूय सायडीन जे प्रॉपर्टी आसा नाल्याचे तो एमलगमेट करून एक ब्रॉड प्रॉपर्टी करून ताचेर रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट करपाक हें सगळें तुमकां व्हिडिओचेर दिश्टी पडटलें. कशे भाशेन इवन थिंगाचो लोक सांगता की तांकां ऑफर येयला म्हण तुमची घरां आहा ते दिया तुमकां 1 BHK फ्लॅट दिता हें सगळें व्हिडिओ आमी हाडले आहा आमी वागता आजून पासून लेट जावना जाता ते भाशेन गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरान आमी ताका हें सांग इफ ही इज रियली कन्सर्न अबाउट पब्लीक फंड्स अबाउट कर्बिंग करप्शन देन वी चॅलेंज हिम ऑन द eve of this to Independence Day to take action in this matter, which is an open and shut case of corruption. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.